वीज खातें हे एकूच सरकारांतले अशें खातें जे पुराय रितीन वेवसायीक खातें आसा. स्टेट लोड डिस्पॅच केंद्र, कॉल सेंटर, अंमलबजावणी कक्ष, कार्यकारी अभियंत्यांक वित्तीय अधिकार, रस्त्यांचेर उजवाडा धोरण तयार करप, लायन कर्मचाऱ्यां खातीर मरणाची भरपाय वाडोवप अशे साबार मुद्दे फाटल्या एका वर्सांत सरकारान हातांत घेतल्या म्हूण वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकर उलयला. RDX खातीर चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिक्स आनी गौतम शिरोडकार. The subject before this press is the achievement of the power department for the 1 year, the vision of the power department and the role of the power department towards the consumers and the public. Power department एक अशें आमच्या गव्हर्नमेंटातले एकच अशें डिपार्टमेंट आसतलें कदाचित की जे डिपार्टमेंट टोटली कमर्शियल डिपार्टमेंट. बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी मोस्टली सर्विसेस आर इन्वॉल्व. ह्या डिपार्टमेंट सर्विस हॅज बिकम अ कंपल्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, ड्युटी ऑफ द डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट. सबस्टेशनां खंयची आसा, कितली आसा, त्यांची कॅपॅसिटी कितें आसा, त्या सबस्टेशनाचेर लोड कितलो आसा हो स्टडी केल्लो आसा. आनी त्या प्रमाणे आमी एक ह्या डिपार्टमेंटाचें विजन दवरलेलें आसा. ते विजन आनी त्या खातीर आमी RAPDR म्हणून एक हें केल्लो आसा. आमच्या टाटा कन्सल्टन्सी मार्फत RAPDR प्रोग्राम आनी तेंचे कन्सल्टंट तांकां नेमलेले आनी तेंच्यांनी जो आमकां रिपोर्ट दिल्लो एक कॉम्प्रेहेन्सीव असो तेंच्यांनी रिपोर्ट दिल्लो. आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे आमकां ज्या ज्या जाग्याचेर कांय सबस्टेशनां घालपाक जाय आसलीं, कांय कडेन आमकां ओवरहेड लायन्स ज्यो आसा त्यो अंडरग्रावंड लायन्स करपाक जाय आसल्यो. आमचे पावर ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा सबस्टेशनाचेर ते आमकां त्यांची कॅपॅसिटी वाडोवंक जाय आसली. कांय कडेन आमकां आमचे ट्रान्समिशन ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा ते आमकां अपग्रेड करूंक जाय आसले किंवा एडिशनल करूंक जाय. आनी ह्या खातीर जवळ जवळ त्या वेळार एक 1600 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो ह्या कामा खातीर. आनी डिपार्टमेंट सुशेगाद रावले की आमकां 1600 कोटी हे गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट दितले म्हणून हो प्रोजेक्ट केलो आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक धाडलो आनी सुशेगाद रावले. आनी ज्या ज्या वेळार लायट वचप किंवा आमच्या MLAनी त्या रिस्पेक्टीव कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जेन्ना चवकशी करता इंजिनियरांचेर, त्या वेळार इंजिनियरांनी सांगप आमी एस्टिमेट केला अजून 5 दिसान येवना म्हणून. म्हणजे हो एक व्हडलो एक फरक मदीं जो जालो की सेंट्रलाच्यान पयशे येतले आनी आमी ते सगळे काम करतले. ज्या वेळार आमी चार्ज घेतलो त्या वेळार म्हाका कळ्ळें आनी ज्या वेळार हांव सेंट्रल मिनिस्टराक मेळ्ळो की 1600 क्रोर्सांचो अंडर RAPDR प्रोग्रामाच्या अंडर धाडलेलो इट वॉज रिजेक्टेड, पास करूं नासलो. आनी त्या खातीर आमचें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा जें आमी सगळें एस्टिमेट केल्लें हें केलें इट वॉज सामकें डिलायटेड कंडिशन जाल्लें, रिपेर जावन आसलें. आतां त्या खातीर आमी मागीर चार्ज घेतले नंतर ही गोश्ट हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरा कडेन उलयलो आनी तांकांय हो प्रॉब्लेम कळ्ळो. आनी तेजे नंतर आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या पयशांक रावनासतना वी हॅव स्टार्टेड नाव आमच्या स्वताच्या पयशांनी. गेल्या वर्सा आमकां 400 कोटीचे प्रोविजन आसलें, आउटले आशिल्लो. ह्या वर्सा गेल्या वर्साचो आमी 400 कोटी व्हडलेशे युटिलायज करूं शकना. हार्डली आवर युटिलायझेशन वॉज 33% सुमार. पूण ह्या वर्सा आमकां परत आतां 400 क्रोर्सांचे आमकां प्रोविजन केल्लें आसा फॉर हेका. आनी आमी RAPDR प्रोग्राम जो आमी प्रोजेक्ट केल्लो तो आमी पार्टली इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा. आनी त्या खातीर आमी जे तुमकां अंडर त्या प्रोग्रामा अंडर जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेट लेवलाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जो आमी हें केल्लो आसा